आयची सालसेट अपडेट अशी आसा. सेंट जोकी चॅपल बोड्डा हाचे तरणाटे आनी पॅरिशनर्स हांणी आयज एकठांय जावन तरेतरेची झाडांच्यो रोपयो सोनसडो सिमेत्री लागीं दोंगरार तांच्या बाटांत रोयल्यो. तांचे वाटेन हो एक एनवायरमेंट सेव करूंक उपाय. काल सांजे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 301 कोविड वॉर्डान फॉल्स सिलिंगाचो एक पोर्शन कोलॅप्स जालो. तो एक पेशंटाचेर आनी एक MTS वर्कराचेर पडलो. तो MTS वर्कर मातसो दुखवलो आनी ताका मातसो मार लागलो. आम आदमी पार्टीचो आदलो कन्व्हेनर आनी आतां सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी हाचो मेंबर एल्विस गोम्स हाणें आम आदमी पार्टी आनी BJP पार्टीची टिका केल्या. तो म्हणटा जेन्ना गोंयांत जायते इश्यूज आसात डिस्कस करपाचे, डिबेट करपाचे, तेन्ना फकत इलेक्ट्रिसिटी ओ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक हाचेरूच डिबेट कित्याक. तो म्हणटा इश्यूज आसात जशे म्हादय, मायनींग इश्यू, डबल ट्रॅकिंग इश्यू, हे इश्यूआचेर डिबेट असेंब्लीन जावंक जाय. तशेंच ताणें आतां BJPचो नॅशनल प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट जो गोंयांत आयला ताची टिका केल्या. तो म्हणटा जेन्ना गोंयांत लोकांची घरां मोडल्यात, बुट्टी येवन लोक रस्त्यार पडला जाल्यार तेन्ना आतां गोव्हर्मेंटान फोकस ह्या लोकांचेर करूंक जाय. हे लोकांक प्रॉपर रिलीफ दिवपाक आनी न्हय असले शो करूंक. ह्या दिसांनी आमी देखलां गोंयांत जायते तालुकांनी बुट्टी आयली, लोकांची घरां मोडली, लोक रस्त्यार पडला, लोकांक म्हळ्यार जेवण ना. पूण सालसेतींत अशें इतले मारेकार कांयच जावंक ना. तरी पूण सालसेतींतलो लोक गोव्हर्मेंटाक वॉर्न करता. जरी तर हो वेस्टर्न बायपास जो आतां बेनावली सावन सेरावली कनेक्ट करपाचो उरलेलो आसा, हो तर गोव्हर्मेंट स्टिल्साचेर करिना. आनी तरी पूण माती फील करून ही शेतां पुरोवन माती घालून तर तो कोत्ता जाल्यार असली बुट्टी सालसेतीन येवंक शकता. देखून एक्टिविस्टांनी गोव्हर्मेंटा लागीं मागला कशे भाशेन हो जो रस्तो उरला 3.5 किलोमिटर तो फकत स्टिल्साचेर करचो म्हूण. अख्ख्या गोंयांत आयज 1230 केसीस आसात आनी आमच्या सालसेट एरियान अजुनूय 330 केसीस आसात. हांवें सांगलेलें कांय दीस फाटीं 330 केसीस आसात म्हूण. अजुनूय सगळ्यांचो टोटल केलो जाल्यार 330 जाता. आनी ताची डिटेल अशी आसा. मारगांव आनी फातोड्डा 90 आनी 7 केसीस, कणसवली 20 आनी 9, चिंचिनी 40 आनी 7, कुर्तोरी 40 आनी 5, लोतोली 30 आनी 9 आनी नावेली 28 केसीस आसात. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.